चडशी 40 मतदारसंघात आंकडो म्हाका याद ना पूण 40 मतदारसंघाक 55% स्कुलां जाल्ली आसा 60%. आतां रावल्ली आसा ती खंयसरली आतां उरल्या ग्रामीण भागांतली उरल्या थंय हे जे आमी जो टेंडर आसा न्ही ते बीड करना कॉन्ट्रॅक्टर ग्रामीण भागा म्हूण पयस वचचें पडटा न्ही आनी GSR आमचो 2015 त्या खातीर कोट करना अजून आमी GSR वाडोवना तोच आमी फॉलोअप करता. आतां आमी तेजेर विचार केल्लो आसा ग्रामीण भागा हे कॉन्ट्रॅक्टर पावना म्हणून आमी 2015 मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो मातसो GSR वाडोवपाचो प्रयत्न करतले त्या वेळार ही ग्रामीण भागातली शाळा बेगीन जातलो. काय शाळा रिपेअर करता वर्षभरान बी उदक येता कंप्लेनी येता थोडीच आसा एक मळकणी म्हणटा ते सांग्यार आसा एक आनी एक खंय तरी आसा दोनूच कंप्लेनी आसा पूण त्यो सुद्दां आमी आतां टेंडराक घातला आनी ते ग्रामीण भागांतले कारणान कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर कोट करना म्हणून मातसो विशय जाता कित्याक 2015 GSR आमी यूज करता आमी अजून GSR वाडोवना त्या खातीर ते कोट करना. आतां आमी रिपेरिंग परत तेंचे कडल्यान करून घेता ना ज्यो ओल्ड जेन्ना ह्यो ज्यो शाळा बांदल्यो चोळी भाऊसाहेब बांदोडकरान आतां तांकां थोडे शाळा तुमी बांदलेले न्हू रिपेअर केल्ले गळटा ना आमी रिपेर केल्ली अजून एक सुरू जायना हे बी कितें वॉल बी पडले ना ना अजूनय ना ही कंप्लेंट ना ह्यो पयलींच्यो ज्यो जांकां 50 वर्सां कंप्लीट जाल्या त्योच शाळा गळटा तांकां हे नळे आशिल्ले म्हणून त्यो गळटा.